एक बातमी आता व्हॉट्सॲपाचेरूय एक बातमी प्रसारित जाली ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या म्हणजे RSSची अखिल भारतीय स्तराचेर एक बैठक भोपाळ हांगा जावपाची आसा 12 तारखेक आनी ताजे सादारणता विशय जे आसात त्या विशयांनी राष्ट्रीय स्तराचेर राष्ट्रसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृभाषा बचाव आंदोलन सुरू करतले अशा प्रकारची एक वार्ता ह्या 2 दिसांक वृत्तपत्रांनी झळकता सगळ्या कडेन। साधारणतः विशय कितें आसतले हाचो अंदाज पत्रकारांक त्या ठिकाणी येता आणि ते बरोबरूय आसतात तशे पडसाद मागीर ज्या बैठकीन उठतात। हो निर्णय देश पातळीचेर घेतला तांच्यांनी। नॅशनल धोरण जे आसा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे आसा ताका काळिमो फासलो, संघाच्या आशा आकांक्षांक काळिमो फासलो। ताणें आपल्या चुकीची आणि पापाची दुरुस्ती करची आता आणि मातृभाषा रक्षणाचें काम जे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान चालू केल्लें ज्यातून पर्रीकर आनी ताचे सगळे साथीदार आनी सगळो भाजप 2011-12 सालान आशिल्लें तें जें आसा तें ताका करूंक लावचें, ताका निर्णय घेवंक लावचो, बदलूंक लावचो निर्णय। अशा प्रकारची भावासुमाची मागणी आसा। भावासुम गोंयची जनता जी आसा मातृभाषा प्रेमी ताका रिप्रेझेंट करता आणि त्यामुळे ही अवहेलना मातृभाषांची भाजप सरकारान केल्ल्यामुळे 21/13 जावपाची पाळी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयली। फुडलें इलेक्शन केन्नाय येवं त्या इलेक्शनाच्या वेळाचेर ती संख्या शुन्याचेर जर आयली जाल्यार कोणाक आश्चर्य दिसपाची गरज ना अशें आमकां दिसता।